नमस्कार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अलेक्साची जल्म नोंदणी पोर्तुगालान ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद घेयात काडून आदलो आमदार मिकी पॉशेकोची मागणी. फकत गटारां निवळ करपाक न्ही जाल्यार बऱ्या कामां खातीर वापरात निधी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे पंचायतींक आवाहन. खासदार धीरज सावू कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान काँग्रेसीन दिवची जाप. खासदार सदानंद शेट तानावडेची मागणी. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे 22 डिसेंबराक जातले उक्तावण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती. बोंडवाल तळे मुद्दाम आटयला खरे पूण दोशीचेर जायना कारवाय. तळे आटिल्ल्यान कालापूर गांवाचेर आयल्या हावळ. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकींत वाडिल्ल्या उदकाच्या प्रदुशणाक लागून पिकावळीचेर आयल्या हावळ. उदका स्त्रोत मंत्र्यान घालचे लक्ष. शेतकारांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. आदलो आमदार मिकी पॉशेको नव्या वादाक तोंड फोडला. ताच्या कोतान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेरान आपल्या जल्माची नोंदणी खंय पोर्तुगालान केल्या. सरकारान ताच्या जल्म नोंदणीची तपासणी करची आनी ही गजाल खरी आसत जाल्यार ताची आमदारकी आनी मंत्रीपद काडून उडोवपाची मागणी ताणें केल्या. दुहेरी नागरीक वेंचणूक लढोवन आमदार आनी मंत्री जावपाक शकता काय कितें असो प्रस्न मिकी पॉशेकोन उप्रासलो. सिकेरान आपल्या जल्माची नोंद पुर्तुगालान केल्या. आमदार जावचे पयलीं ताणें ती रद्द केल्ली आसत जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ताका आमदार आनी मंत्री पदावयलो काडून उडोवचो अशी मागणी मिकीन अलेक्साचे नांव घेयनासतना केल्या. Goinkar want to know this man, okay, who's in this government, whose birth registered in 2021, okay, it is cancelled and therefore he was given a ministerial berth, or if not, Sarkar has to, because people of Goa want to know, okay, therefore government have to know, government have to be informed. How this Rajya Sabha member who brought this issue, okay, let them find out, because I came to know through the media and today I am making a statement. Now same, let the minister or let the MLA, okay, if I am saying it is registered there and here the SN number, okay, if not, that let him prove that he cancelled and brought. Simple as that. Today he is in a position, he is in this government. I'm not making an allegation here. I'm talking on evidence here. I'm talking on evidence. I don't have, but if he cancelled, which I don't have, which he cancelled, let him prove that he got to cancel his residence. Judgment judgment तेसो आहा. तो म्हाका judgment दाखय आनी तो judgment काडून passport ऑफिसान दी where they are start cancelling. Why they cancelling? If there is judgment, why the passport without the passport officer cannot just cancel? They got information that this is the person who registered himself in Portugal and this is the ASEAN number. ASEAN is itself is show your citizen of the country. ASEAN after exception only you get ASEAN number. Otherwise you don't get ASEAN number. हांव त्या पासून सांगता ह्या सरकारान सगळ्यांचे एक नदर सरकार सगळ्यांक एक नदर चोवपाक जाय. मंत्र्याक आनी आमदारां म्हणून आनी दुसऱ्या इलेक्टेड मेंबरांक सगळ्यांकूच. आयज हांव उलयतां ते जनरल उलयतां. हांव आयज उलयता आसतना एक हूज होल्डिंग अ हाय प्रोफायल पोजिशन, आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट. कित्याक उलयता फकत त्या मनशाकूच ज्या मनशाक हाय प्रोफायल पोजिशन हांवें तेका लागून उलयना. हांव जनरल उलयतां. आयज जर ह्या मनीस हे भाशेन जियेंक शकता, ओके, आनी बेनिफीट घेवपाक शकता जाल्यार दीस शूड स्टॉप समवेअर, अँड इफ नॉट दे हॅव टू प्रूव्ह दॅट आय एम नॉट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
मेळिल्ली निधी गटारां निवळ करपाक वापरचे परस ताचो दुसरी कडेन वापर करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पंचायतींक केलें. हरवाळी पंचायतीचे MRF शेडीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी शेनवारा हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीचे उक्तावण जाले. पंचायतीक मेळिल्लो निधी फकत गटारां निवळ करपाच्या कामाक वापरचे परस पंचायतीन हेर बाकीच्या कामाकडेनूय लक्ष दिवचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. की गोंयांतल्या उरलेल्या सगळ्या पंचायतींनी तांची MRF फॅसिलिटीज दिवन पळोवच्यो, जेणे करून तेंच्यांनी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ज्या पद्दतीन प्लास्टीक बॉटल बारीक करून म्हणजे जो कचरो क्रिएट जाता तो विकपाक मेळटा. मॅन्युअल गांवांत जो वेट कचरो आमी खंयच्या खंय रस्त्यार उडयता ताजे सारे तयार जाता. तिसरे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पेपर प्लास्टीक सगळे हांगा ते उडयता, ते बायंडींग करून ते विकले वता. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पळोवच्यो आनी ताची देख घेवन सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज आपल्या ग्रामपंचायतीत तयार करची. खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आनी आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता. नाजाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्झिमम पंचायती गटारांनीच वयतात, म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात, दुसरो विचार करिना. आमी गोल्डन जुबली फंड दिलो, सिल्वर जुबली फंड दिलो आनी आतां 15 फायनान्स कमिशन दिलो. म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्दां दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदताले हाचो विचार ते करतात. हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो म्हाजी पंचायत बिल्डींग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता, म्हाज्या गांवांत आनी नवो रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता, ही विजनरी नजरेन जर घेवन वचत जाल्यारूच तें जावपाक शकता. म्हणून आमच्या सदोडीत म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आनी तो आसत जाल्यार गांवांत खूब मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता. परत एकदा हांव सगळ्या CSR बाकी सगळ्यांनी मदत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काँग्रेस आनी गैरव्यवहार हे समीकरणूच जाल्लें आसा. काँग्रेसीचो खासदार धीरज साहू हाचे कडेन 210 कोटी रुपया आयले खंयच्यान असो प्रश्न खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें उपरासलो. तशेंच काँग्रेसीन हाचेर जाप दिवपाची मागणी ताणें केल्या. आता इन्कम टॅक्सान जी साऊच्या घराचेर रेड मारली आणि त्याच्या वेगवेगळ्या आस्थापनाचेर 40 मेंबरांची जी टीम आसा आणि तांच्यांनी वेगवेगळ्या 10 लोकेशनाचेर हे रेड मारिल्ली आसा आणि ती 6 तारखेर वेनसडे सकाळी सुरू जाली आणि अजूनही चालू आसा. आणि हे जातकच त्याचे वेगवेगळे जी आस्थापना त्याच्या भितर लिकर इंडस्ट्रीज त्याची आसात, वेगवेगळ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्या सगळ्या हाचेर ब्रिक्स करपाचे आसत. हे वेगवेगळे जे आसा तातूंतल्यान इरेग्युलरिटी ज्यो आसा ते भरपूर आसात आणि ह्या माध्यमांतल्यान तेजे कडेन हे पयशे सापडलेले आसात. त्यामुळे आमची मागणी आसा की त्याचेर कायद्यान जी कारवाई जावं जाय ती करपाक जाय. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते डिपार्टमेंट ताचेर ही हे जी आसा कारवाई ती करतलेच. पण दुसऱ्या वटेनच्यान आमी एक जर पळयलें आसत जाल्यार एक वटेनच्यान हे लोक केवळ म्हणजे पयलींचे सरकारां जी काँग्रेस किंवा आनी अलायन्स तेजी जे सरकार करताले त्याच्या वेळाचेर प्रत्येक सरकारा भितर करप्शनूय आसतालें. काँग्रेस पार्टीन इतलीं वर्सां म्हणजे बरींच वर्सां ह्या देशांत राज्य केलें, देशाक लुबाडलं. केन्नाच तांच्यांनी देश व्हडलो जावचो हें तकलेंत दवरूं ना. स्वता व्हडलें कशें जातलें इतलेंच दवरलें आनी त्या वेळार स्वताचें व्हडलेपण केलें. स्वता तेंचे लिडर, तेंची फॅमिली, काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर आनी तेंची पूर्ण फॅमिली म्हणजे गांधी परिवार मागीर सगळे भितर आसले, जावय आसतले, धूव आसतली, हे सगळे व्हडले जावप हें तेंच्यांनी तत्व पळयलें. आनी त्या मागीर काँग्रेस आनी करप्शन हें आसा. त्यामुळे ज्या साहू तेचे कडेन जे सापडलेले पयशे त्याचेर तेचे बरोबर बाकीचे जे आसात तेचेर योग्य कारवाई त्या डिपार्टमेंटान जावची अशी हांव मागणी करता. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले. नातला पयली जुवारी पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. देशातलो एक सोबीत सुंदर पूल म्हूण जुवारी पुलाची नामना आसा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले म्हूण कळटा. फाटल्या वर्सा डिसेंबरात जुवारी पुलाच्या पयल्या लेनीचे उक्तावण जाल्ले आनी आतां दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण 22 डिसेंबराक जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.
तशेंच वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची गजमुड्डी पयस करपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एक प्रश्न सुटलो काय दुसरो प्रश्न क्रिएट जाता. आता सगळे स्पिडीन वचून म्हणजे वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अटकता. वेर्णा जंक्शन आता आमी थंयसरूय फ्लायओव्हर बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी थंयसरले कंजेशन कमी करपा खातीरय बी प्लॅनिंग सुरवात केला. थोडे आत्ताच्या घडीक जे ट्राफीक आमचो सिग्नल आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन काडटा, बट इन परमनंट सोल्युशन ताका फ्लायओव्हर करप हाजेर सोल्युशन हाजेर आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्टूय केल्या. माननीय नितीन गडकरी आमकां सातत्यात असल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाक मदत करीत आसा आनी थोड्या दिसा भितर येता ते 22 तारखेक आमी दुसरी लेनूय बी जुवारी ब्रिजाची सुरू करता, जेणे करून आनीक स्पिडीन पावतले. पण वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अडकतले अशें म्हाका दिसता. ताजेरय थोडेशें सोल्युशन काडटा. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले म्हूण म्हायती मेळिल्ली. आतां नातला पयलीं म्हळ्यार 22 डिसेंबराक जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण जातलें. तेन्ना उक्तावण सुवाळ्याक केंद्राचो खंयचो मंत्री हाजेरी लायता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोंडवल तळ्याचें उदक कोणी तरी मुद्दम आटयला हें जग जाहीर जावन रावला, पूण आजून मेरेन दोशी कोण तो मेळना. हाचेर अजूनय तपास चालूच आसा आनी तळ्याक न्याय केन्ना मेळटलो हो व्हडलो प्रश्न जावन रावला. तळ्याची पातळी सामकीच चुकिल्ल्यान कालापोर गांवाक व्हडल्या संकश्टाक आतां तोंड दिवचें पडटलें. बोंडवल तळ्यातल्या जाग्याची टेनंटांनी हो घातपात केला आसुये असो दुबाव कम्युनिदाद, पंचायत आनी आमदारांनी उक्तायला. तशेंच हे बाबतीच्यो कागाळी पुलीस स्टेशनांत नोंद जाल्या. गेल्या सप्तकांत आमदार आनी कम्युनिदादान हायड्रोलॉजिस्टांक घेवन तळ्याची पळोवणी केल्ली, पूण ताचो अहवाल अजूनय गुलदस्त्यात. पोलिसांनी कम्युनिदाद आनी टेनंटाक चवकशीक आपयल्ले, पूण फुडली कसली पावलां घेतली हाचेर अजूनय प्रश्नचिन्ह. आता पळय, ऑन द 3rd डिसेंबर आमच्या गांवच्या MLAन अलॉंग विथ द सरपंच जेनिफर ओलिवेर आनी आमकां इन्विटेशन आसलें कम्युनिदादीक, आनी थिंगासोर एक प्रोफेसर येयलो हायड्रोलॉजिस्ट कितें, आनी तेणें म्हाकोडेन जायते इन्फॉर्मेशन घेतलें. वाल्व कंट्रोल जाता, खंयसान उदीक येता आनी कितें पळय तें. आनी ह्या म्हयन्यान खंयच्या लेवलाचेर बसून उदीक लेवलाचेर आसता पळय तें हांवें ताका दाखयलां. आतां 3rd डिसेंबराचेर थिंगासोर आमचे ओल्ड गोवाचे पुलीसूय आसले कितें, आनी थिंगासोर क्वेश्चन येयलें की आजून हें जावंक ना म्हणून, थोरो इन्क्वायरी जावंक ना म्हणून. मागीर मॅडमीन सांगलें की आमकां मातशें टायम वयतलो, कित्याक एक पेपराचेर साण आमी हें कोत्तले म्हणून, तोरो चॅक कोत्तले म्हणून. आनी प्लस मागीर ह्या दिसांनी फेस्त आहा, बोबाव आहा ओल्ड गोवा, मातशें आमी बिजी आहा म्हणून. सो आतां आमकोडेन कम्युनिदादी कोडेन कांयच ना. आतां इंट्रस्ट घेवपाचें म्हणटा तें गांवचे MLAन आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. आतां पोलीस सांगता कितें जाता सद्या, कितें हें बी केला, कोणी चवकशी बिवकशी केला, इंटरोगेशन बी केला अशें बी? तें आजून हांव नोको, पूण आमकां बिफोर 3rd डिसेंबर ओपनंट ते कवलेकर म्हणटा पळय तेंकांय आपयलेले आनी आमी आसले कितें. म्हणटकूच तेका पयलो भितर येयलो, मागीर आमी भितर गेल्या. म्हणटच म्हाका खबर ना तेणी कितें सांगलां पळय तें. विरोधकांनी ह्या कळावाक लागून उदका स्रोत खात्याचेर फार पेटयला. बोंडवल तळें हें वेटलँड म्हूण अधिसूचीत जाला. ताची देखरेख करप ही उदका स्रोत खात्याची जबाबदारी, पूण ह्या खात्यान कानार केंस ओडल्यात असो आरोप गोंय आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. खुबश्या जाणांनी पुलिशेंत कागाळी केल्यात खऱ्यो, पूण हाची पाठपुरवण करूंक ना. देखून प्रशासनान बोंडवल तळ्याचेर उदक सोडला असोय आरोप पालेकरान केला. आयकात. आमचे MLA बाब रुडॉल्फ किंवा जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स थंय गेले, थंय पळोवन आनी दिसून आयलें की उदक सोडलां, वाल्व ओपन केल्लो, ताची चावी कोणा कडेन कितें आसा हें फायंड आवट करपाक वेळ लागना. म्हाका कळना की WRDन अजून पर्यंत कोणाचेरूच कंप्लेंट कित्याक काय फायल करूना. इट इज अ नोटिफायड वेटलँड अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट. पयलो म्हाका दिसता तळें तें आसा की ताका वेटलँड म्हणून तांणी नोटिफाय केल्लें.
तेन्ना ते तळे जर नोटिफाय केले आसा ताजो इफेक्ट जर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बांयचेर शेतांचेर जातलो हें सगळें मान्य करता. पंचायतीन मागीर सांजचे उठून सांगलें की आमी वेगळे तरेन कंप्लेंट करतली. हें सगळें जालां आसतना जर WRD कांयच एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता की हे जेन्ना बायोडायवर्सिटी एक्ट जो आसा पळय तो तांणी डस्टबिनान घालपाचो. कारण अर्थ काय ना कायदो करून. कारण ते हांवें लास्ट टायमूय सांगलें परत एकदां सांगता ती उदकाची टाकी न्ही जी कोण तरी खाली केली ते तळे फूल गांवचे तळे फूल गांवांक उदक दिता फूल शेतांक उदक दिता. अशें आसतना तें उदक कोण तरी खाली केलें आनी इट इज गव्हर्मेंट इज टेकिंग इट सो इजिली. इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आय थिंक जर हें कांय घडलें ना हांवें लास्ट टायम सांगलें पुलीस कंप्लेंट करता म्हणटा इन्स्पेक्शन करना जालें इन्स्पेक्शन केलें सगळें जालें हाजेर इमिजिएटली एक्शन म्हाका दिसता WRDन घेवपा जाय. हांव फुडल्या विकांत जर सोमार मंगळार पर्यंत जर सरकार कांय करना जाल्यार आय वील टेक एन अपॉइंटमेंट विथ WRD मिनिस्टर एंड इफ ही कॅनॉट डू एनीथिंग फर्दर आय विल हॅव नो ऑप्शन दॅन टू अप्रोच द ऑनरेबल हायकोर्ट. गिमांत शेतां रोवपा खातीर उदकाची पुरवण करपाचे आनी बांयच्या उदकाची पातळी स्थिर दवरपाचे काम हे तळे करता. पूण ह्या भानगडीक लागून शेतांचेर परिणाम जाला आनी बांयचे झरे सुकल्यात. कालापोर आनी शेजारच्या वाठारांतली आर्द्रताय राखून दवरपाचे काम हे तळे करता. पूण ह्या तळ्याचे उदक आतांच आटिल्ल्यान एप्रील-मे म्हयन्यांत गांवाचेर गंभीर परिणाम जावं येता. आनी एक म्हणटा ते हे उदीक लेवल देंवलेले बांयो बियो आटल्यात आनी मे म्हयन्यान कितें जातलें आतां गरमेच्या दिसांनी. आतां लायक आय एम व्हेरी सॅड ऑन दीस मॅटर. हें कोणें पळय केलां पळय तें इट्स अ क्रिमिनल कशें. न्हय म्हणजे मनशांकूच न्हू पूण जनावरांक प्लस बर्ड्स आनी एनिमल्स कितें ऑलरेडी शेतां सुकलीं. हे आमचें व्हडलें तोय आहा पळय तें ऑलरेडी सुकलें. तें पयलें रावंड अबावट 3 मिटर्स उदीक आसतालें तें आतां फकत बिबोन उदीक आहा. सो दॅट वील इफेक्ट द एनिमल. उदीक पळय जानवरां पळय भोंवता तांकां उदीक आसचें ना जावं कसलीं जानवरां भोंवता पळय ताका येना. प्लस वॉटर ना म्हणटकूच गरमी वाडटली. ही आतां तोय फकत नुस्तें मारपाक आनी इरिगेशनाकूच न्हू तेजे वयल्यान वारो वचून थोडाय जाता गांवांक. कितें बांय सुकतल्यो आनी बांय कालाफुच्योच सुकच्यो ना इन्क्लुडींग हाफ पार्ट ऑफ मेसेज आनी हाफ पार्ट ऑफ तालिगांव. हेका पळय जोरी आहा पळय त्यो दे आर कनेक्टेड वीथ बांयो लेवल डावन वयतले. कितें थोडे पळय कोण बिझनेस करता वॉटर टँकर बांय करता पळय तांकां म्हाका दिसना इन द मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे उदीक मेवतलें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर कालापोरच्यान समीप नार्वेकार. कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंत वाडिल्ल्या उदकाच्या प्रदुशणाक लागून शेतकारांचेर हावळ आयल्या. वसणुकेंतल्या उदका स्रोतांनी घाणयारे तशेंच कंपनींतले प्रदुशीत उदक सोडपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. पळयात. बेकायदेशीर रितीन कुंकळच्या उद्देगीक वसणुकीत बिगर गोंयकारांच्या राबित्यांत वाड जावपाक लागल्या. काम मेळचें म्हणून आयिल्ले हे बिगर गोंयकार अतिक्रमणां करून हांगाच स्थायीक जावन रावल्यात. हाचो दुश्परिणाम ह्या वाठारांतल्या उदका स्रोतांचेर जाल्लो दिसून येता. कारण ह्या उदका स्रोतांचो उपेग शेतकार आपल्या पिकावळीं खातीर करतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे नगरसेवक उद्देश नायक देसायचे म्हणणे. ही WRDचो जो लँड आसा तो रायट फ्रॉम सारावली डॅम टू आंबावली म्हणल्यार वयता तेजो हो एक मदीं एक पार्ट हो आमी आतां कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसात. आनी ह्या कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कितली इलिगेलिटीज जातात त्यो आज तुमी पळोवन घेयात. कारण जे WRD जो लँड आसा तेणी लोकांनी जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला आज सरकार लोकांक कांयच म्हणना. कारण आनी दुसरी मेन गोश्ट इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला तेजी सेप्टीक टँक जी आसा ते डायरेक्ट सिवरेज जी आसा ती सगळी डायरेक्ट आयज ह्या कॅनलान सोडटात. हे कॅनल इरिगेशन सिस्टम जेन्ना आमी केल्ली ते लोकां खातीर बऱ्या खातीर जे शेतकारां खातीर केल्ली. ते शेतकार आपले शेत रोवन पोट भरनी म्हणून आनी आज शेतकारांक ह्या उदकान शेत रोवपाक पडटा. आज हो जो सालावली डॅमांतल्यान जो उदक येता तें कुंकळ्ळे येता. कुंकळकार आंबोल्यांक त्या कुंकळ्ळे तशें नंतर वेळ्ळी आंबाली त्या वटेन वयता. पूण जे इंडस्ट्री आमी आज पळोवपाक मेळटा हें सगळें अशी सिवरेज जे उदकां सोडटात डिसेंबराच्या 15 तारखेर
म्हाका ज्या सुत्रांतल्यान कळ्ळां की 15 तारखेर WRD उदक सोडटले, पण आज आख्खो कॅनल भरले कडेन आसा. ह्या कॅनल फक्त ह्या सिवरेजीच्या उदकान भरले कडेन आसा. दुसरें म्हणल्यार जी जो स्ट्रेच आसा WRDचो, ह्या स्ट्रेचान सुद्दां लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन आसा. ही सगळी एनक्रोचमेंट केल्ली घरां तीच बरोबर ह्या घरांतली जी सिवरेज आसा ही सगळी ह्या उदकान आसा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हाचे आदी ह्या उदका स्रोतांचे सॅम्पल व्हरून ताची तपासणी केल्ली आणि जारी केल्ले अहवालात हे सिद्धूय जाल्ले. मात हाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली. आमगेले कितले वर्सां जाले फाटल्या पोरसूं करताले, मिरसांगे बी रोयताले. आमगेले लास्ट टायम आमी मिरसांगे जेन्ना आमगेल्या उदका लागून प्रॉब्लम जावन उदका केमिकल वेस्ट सगळें संडास जेन्ना वेस्ट उदकांतल्यान आमगे पोरस बिरस कांय जालें ना, आमगे मिरसांगूय जालें आनी आमकां लॉस खूब जालें. आमी तेजो रिपोर्ट करून WRD तेगे डिपार्टमेंटाक सांगून तेणी उदक धाडून आमकां रिपोर्ट बी दाखयलो पयलो. वचोन पयला तितून सगळें मिक्स आहा आनी ह्या वर्साक मातशें उदक पाड बी कितें येयत तें मातशें कमी पळोवचें आनी आमगे ह्या वर्सा मातशें बरें उदक कितें दिवचें आनी आमगे पोरस बी जावन दिवया. आदल्या नगराध्यक्षाच्या आशिर्वादान IDCच्या सुवातींनी केल्ली अतिक्रमणांचेर बेगोबेग कारवाय करची. ह्या सगळ्या प्रकरणात उदका स्रोत मंत्र्यान स्वता लक्ष घालचे अशी मागणी नगरसेवक उद्देश नायक देसाय हाणें केली. जी सगळी जी एनक्रोचमेंट आसा ही गेल्या एक्स चेअरपर्सनाच्या आशिर्वादान जाल्ले कडेन आसा. आनी ही जी एक्स चेअरपर्सन जेन्ना आसलो तेणी सगळी एनक्रोचमेंट करप हें कारण हो तेजो वॉर्ड आनी हो जो बँक जो आसा हो जो कॅनलाचो हो जास्त तर तेज्या वॉर्डान पडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार गेल्या मे जुनाक अशें एक इन्सिडंटूय जाल्लो, कारण की एकलो कॅनलाच्या बँकाचेर सेप्टीक टँक बांदतालो. जायत्यो कंप्लेनो जाल्यो, पूण चेअरपर्सनान ताका सपोर्ट केलो, त्या मनशाक सपोर्ट केलो आनी ताका कॅनलाच्या बँकाचेर तेणें एक सेप्टीक टँक मारले कडेन आहा तेज्या वॉर्डान ताकाबान म्हणटा थिंगा. आनी हे सगळे सिवरेज ही सगळी सिवरेज ह्या उदकान वयता. सेप्टीक टँक कसो बांदला आसता तुमकां खबर. आनी ते सगळो सिवरेज ह्या उदकान वचोन हें सगळें उदक पाड जावन वयता. हांव सरकारा कडेन मागता. एक्स चेअरपर्सन कोण? एक्स चेअरपर्सन आसलो तो. कितले जाण आसा रे? एक्स चेअरपर्सन लक्ष्मण नायक. कारण हो इश्यू गेले हांव कावन्सिलर जाल्ल्या टायमार जाल्लो. आनी हांव सरकारा कडेन मागता, हर घर जल म्हणटात, क्लीन वॉटर हें सगळें म्हणटात, मान्य आसा, पण हें असलें उदक आमकां कुंकळकारांक आनी ह्या गांवांक हाडून पावयनाकात. हें कितें तरी हेजेर एक्शन घेयात. WRD मिनिस्टरा कडेन हात जोडून मागता की तेणी हेजेर एक्शन घेवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां एक बरो हें दिवचो. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. नगर सुकूर वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंगेचेर पर्वरी पोलिसांनी धाड घातली. ह्या कारवायेन पोलिसांनी दुबावीत 4 जाणांक अटक केली आनी तांचे कडल्यान सुमार 1.5 लाखांचो माल जप्त केलो. सुकूरच्या कामत नगरांत बेकायदेशीरपणान ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंग चलता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून त्या जाग्यार धाड घालून 4 जाणांक अटक केली. पर्वरी पर्वरी सुकूर कामत नगर हांगासरल्या एका घराचेर ऑनलायन क्रिकेट सट्टेचेर जाग्यारूच धाड घातलेली आसा आनी त्याच संदर्भात 4 जाणांक अटक केल्ली आसा. PI ते प्रमाण तशेंच पुलीस स्टाफ हांची पंगड तयार करून सुकूरच्या कामत नगरांतल्या घराचेर धाड घातली. धाड घालतना लॅपटॉप, मोबायल आनी 1.5 लाखाचे रुपया जप्त केल्ले आसा. आरोपी व्यक्तींची वळख अशी केल्या म्हणजे तेजस राव पिराय 24 वर्सां आनी गगन कुमार सुमर हो 23 वर्सांचो, तर मुकेश कुमार जाट हो 21 वर्सांचो, करण पाल हो 25 वर्सांचो. हे सगळे मध्य प्रदेश हांगासरले रावपी. गोवा, दमन आनी दीव अशा भौशीक जुगार कायद्याच्या कलमाचेर 3 आनी 4 खाला सगळ्या आरोपीक अटक केल्ली आसा. रेडींग पंगडाची जी फुडाकार करपी PI राहुल परब हांणी केल्ले आनी तातूंत PSI सिताराम मलीक, PSI संकेत तालकर, हवालदार महादेव नायक, उत्कर्ष देसाय, भिकाजी परब, योगेश शिंदे, सितेश नायक आनी सितेश गौडे हांचे आस्ताव आशिल्ले.
तशेंच SDPO पर्वरीम विश्वेश करपे आणि SP नॉर्थ निधीन वाल्सन हांच्या देखरेखी खाला फुडली चौकशी सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर दैनीक गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.